सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, आनिकूय पुर्विल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं न्हय, पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत निबेल दिवं न्हय, जावं सोर्गीच्यान, कित्याक देवाचें सिंहासन तें, जावं प्रितुमेच्यान, कित्याक ताच्या पांयाची मनोत ती, न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान, कित्याक व्हड राजाचें सार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं न्हय, कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी, होय जाल्यार होय, ना जाल्यार ना. हाचेवून ओगलें तें वायटोव्या कडल्यान येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणांनो, आयज कार्म सायबिणीचें तिसरें नोवेन, आनी तिसऱ्या नोवेनाक आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार दुसरो मानामेन. सर्वेस्पराचें नांव बेमानाक घेवं न्हय. ह्या आयच्या विशयाचेर जेन्ना हांव म्हजो नियाळ करतालो, 2 वर्सां फाटीं एके घडलोले घडणेचो म्हाका उगडास आयलो. 2019 डिसेंबराचे म्हयन्यांत टीव्हीचेर असो एक कार्यक्रम आयलो, बॅक बेंचर्स, आनी हो मनोरंजक कॉमेडी कार्यक्रम आसलेलो. आनी कार्यक्रम चलोवपी बॉलिवूडांतली, हिंदी चॅनलांतली बरी नांव वस्तीक कलाकारां आसलेलीं. आनी ह्या कॉमेडी शोवांत, मनोरंजक कार्यक्रमांत थंयसर हालेलुया हे नांवा विशीं स्पर्धा आसलेली. हें नांव एकलें कलाकार सारकें बरयना, बरयतना फकाणां करता. उपरांत जें बरयलां तें उचारचें आसता तेन्नाय बी फकाणां करून तें नांव हालेलुया उचारता. जेन्ना तिचे लागीं ह्या हालेलुया उतराचो अर्थ कितें काय म्हूण विचारता, तेन्ना बरयलोलें सांगता, हालेलुया म्हणजे एक व्हड गाडी, बॅड वर्ड. ती टीव्ही शोवाचेर आमी घेवपाक जायना, कित्याक हो आमचो टीव्ही शो फॅमिली शो. तें फकत 9वी काजाऱ्यांकूच लागता. हे भाशेन उलोवन ती मोचकोऱ्यो खेबाळां करूंक लागली. रोखडेंच जेन्ना हो प्रोग्राम आख्ख्या इंडियेक पावलो, तेन्ना वेगवेगळ्या सुवातेचेर लोकांनी हाचेर निशेध मारलो आनी तांचेर पुलीस केसूय घातली. कित्याक लागून पुलीस घातली? हालेलुया ह्या नांवाचो अर्थ कितें? हालेलुया हें 2 हिब्रू उतरां कडल्यान येता. हालेल म्हणजे प्रेस, वाखाणणी, दिनवासणी. या इज अ मोठवे आकारान यावेचें नांव. या हे मोठवे आकारान यावे. आमी जाणाव सर्वेस्परा देवान मोजेसाक आपलें नांव दाखयलें, यावे सर्वेस्पर म्हणून नांव दाखयलें. देखून आमी म्हणटा हालेलुया ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नांवांची मोचकोऱ्यो केल्यो देखून लोकांनी वेगवेगळे सुवातेर निशेध मारलो. आनी तेन्ना इतलो आवाज जाल्ल्या उपरांत ही 2 कलाकारां बॉम्बेच्या कार्डिनल ऑस्वल्डा सुर्शी येतात, आपली चूक वळखून घेतात आनी ताचे लागीं माफी मागतात. मोगाल इश्टानो, 2 वर्सां फाटीं घडलोली घडणी, ते भाशेन थोडी आमचेय मदीं भावां भयणां आसूं जावंक शकतात. देवाचें नांव आमी फावो ते परी घेनात. देवाचें नांव आमी बेमानान घेतात, हो ओकमान करता ते भाशेन आमी घेतात.
देखून आयच्या दिसा आमी ह्या मानामेंटाचेर नियाळ करतना हांव 2 वस्तूंचेर हांव लक्ष घालूंक सोदतां. पयले सुवातेर आमी हो मानामेंट कशे भाशेन मोडटा, कशे भाशेन आमी देवाचें नांव बेमानान घेता, आनी दुसरे सुवातेर आमी देवाचें नांव मानान घेवपाक जाय. देवाचें नांव आमी मानान घेता तेन्ना कितें घडटा ताजेर हांव दुसऱ्या भागान नियाळ करूंक सोदतां. देखून पयले सुवातेर हो मानामेंट आमी कशे भाशेन मोडटा, हो देवाचें नांव आमी कशे भाशेन बेमानान घेता. पयले सुवातेर जेन्ना आमी लोटीक सोपूत घेता तेन्ना आमी देवाचें नांवाक बेमान हाडटा. When we swear falsely, we take the name of our God in vain. लोटीक सोपूत म्हणजे कितें? हांव देवाचें नांव घेतां, देवाच्या नांवान हांव सोपूत घेतां, आनी सोपूत घेवन जें कितें म्हण हांव सांगतां ती सगळी फोट. हे तरेन जेन्ना आमी लोटीक सोपूत घेता तेन्ना आमी देवाच्या नांवाक बेमान हाडटा. लेवी शास्त्राचें पुस्तक आमी जर उगडल्यार 19-12 वडीन देवाचें उतर आमकां थंयसर सांगता. देवाचें नांव लोटीक गवाय दिवंक उपकारूंक फावना, आनी लोटीक गवाय दिवन देवाचें नांव बोश्टावंक फावना म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. जेजूच्या काळार लोटीक सोपूत दिवपाची चाल आसलोली. वो जायते वाडप चोडो जावन जेजूच्या काळार लोक लोटीक सोपूत दितालो. ताकाच लागून आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा तुमचें उलोवप ओय जाल्यार ओय जावं दी, ना जाल्यार ना जावं दी. जेजूचो हो जबाब आमकां सोजमतलो जाल्यार 2 वस्तू आमी मनान दवरूंक गरज. जेजूच्या काळार लोक कित्याकूय सोपूत घेतालो, जे वस्त सांगूंक करूंक सोपूत घेवंक नाका त्यो देखून वस्तू सांगपाक करपाक लोक सोपूत घेतालो. आनी दुसरे सुवातेर जेजूच्या काळार 2 तरेचे सोपूत आसलोले लोक घेतालो. पयलो तरेचो सोपूत म्हणल्यार देवाचें नांव घेवन सोपूत घेतालो, आनी एक पावटी देवाचें नांव घेवन सोपूत घेतलो म्हणटच इट वॉज बायंडींग, तो पाडूंकूच जाय आसलेलो. आनी दुसरे सुवातेर देवाचें नांव घेनासतना सोपूत, जे सोपूत घेतात सोच सांगतलो म्हणटात पूण भितरल्यान सोच सांगूंक नाका, ती मनशां देवाचें नांव घेनात आसतलीं पूण सर्गीचें नांव घेतालीं, जेरुजलेचें नांव घेतालीं, दुसरीं उतरां घेवन सोपूत घेतालो आनी फोटिंगपण चलतालीं. ताका लागून जेजू सांगता तूं देवाचें नांव घे, वो जेरुजलेमाचें नांव घे, वो सर्गीचें नांव घे, हे वस्तूक आनी देवा मदें संबंद आसा. ताका लागून जेजू म्हणटा तुजें उलोवप जावं दी ओय जाल्यार ओय, ना जाल्यार ना. पयले तरेन आमी देवाच्या नांवाक बेमान हाडटा, आमी लोटीक सोपूत घेता तेन्ना. दुसरे सुवातेर आमी कशे भाशेन देवाच्या नांवाक बेमान हाडटा, वो बेमानान आमी घेता. आमी जेन्ना देव निंदा करता, ब्लॅस्फमी, आमी देव निंदा करता तेन्ना आमी देवाचें नांव बेमानान घेता. ब्लॅस्फमी म्हणजे कितें? अटरिंग गॉड्स वर्ड ओ शोईंग कंटेम्प्ट, डिसरिस्पेक्ट फॉर गॉड. देवाच्या नांवाची निंदा करप, खेबाडां करप, मस्कोऱ्यो करप. आनी कशे भाशेन आमी करता? उदाहरण, देवाचें नांव आमी घेता आनी उपरांत देवाक गाळयो घालता. देवाचें नांव आमी घेता आनी देवाक शिराप घालता. ओ देवाचें नांव आमी घेता, दुसऱ्यांक शिराप घालता. देवाचें नांव आमी घेता आनी दुसऱ्यांक गाळयो घालता. देवाचें नांव घेता आनी उपरांत वायटो बी उतरां आमी उच्चारता. देवाचें उतर कितें सांगता? आमी लेवी शास्त्राचें पुस्तक तर उगडल्यार 24-16 वडीन देवाचें उतर आमकां सांगता. जो देव निंदा करता, देवाक शिराप घालता, तो मनीस गुन्यांवकारी, त्या मनशाक मरण फावो म्हूण सांगता. आनी थंयसर एक घडणी आमकां मेळटा. 2 मनीस झगडटाना एकलो मनीस सर्वेस्पराचें नांव घेता आनी सर्वेस्पराक शिराप घालता. त्या मनशाक मोजेसा सुरशें हाडटात. लोक त्या मनशाक उपरांत फातरांनी जिवेशी मारता. दुसरे तरेन आमी देवाच्या नांवाची खेबाडां करतात तें म्हणल्यार आमी जेन्ना देव निंदा करता, ब्लॅस्फमी करता, तेन्ना आमी देवाच्या नांवाक बेमान हाडटा. तिसरे सुवातेर आनी कशे भाशेन आमी देवाच्या नांवाक मान दिवंक चुकता.
देवाच्या नांवान फोटींग संदेश जेन्ना आमी दिता तेन्ना आमी देवाच्या मानाक आमी बेमान हाडटा. म्हाका देवाचो संदेश आयला, म्हाका मेसेज आयल्या, म्हाका देवाचो संदेश आयला, म्हाका मेसेज आयल्या. देवान म्हाका सांगला ही मेसेज तुका दिवपाक. देवान म्हाका अशें अशें सांगलां तुका सांग म्हूण. ना म्हणना देवाक तांक आसा गूण दिवपाक आनी आपलो संदेश मनशा वरवीं दुसऱ्यांक पावोवपाक. पूण देवान मेसेज संदेश दिनासतना तूं देवान संदेश दिला म्हूण सांगता आनी तुजो मनांतलो संदेश दुसऱ्यांक दिता देवाच्या नांवान, तेन्ना आमी देवाचें नांव बेमानान घेतात. आमी दुसरें समृद्धीचें पुस्तक तर उगडल्यार 18 आवेसवर 20 वडेन आमकां देवाचें उतर आमकां मेळटा. हांवें सांगूंक ना ती मनशां म्हज्या नांवान संदेश दितात ती ताचे करणेची जबाबदारी तांकां तांची ख्यास्त भोगूंक पडटली म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. चवथे सुवातेर आमी कशे भाशेन देवाचें नांव बेमानान घेता. जायते पावटी आमचें सादें उलोवपान आमी थोडे पावटी देवाचें नांव बेमानान घेता. जेन्ना आमी उलयता आयकता आनी अकस्मात जेन्ना आमी सरप्रायज कशें जाता, आमी तोटाक जाता तेन्ना आमी उद्गारता, ओ माय गॉड, ओ जिजस, ओ म्हज्या दोनया. जेन्ना आमी अकस्मात तोटाक आमकां उतरां भायर सरना कितें सांग, वेन वी आर स्पीचलेस, ओ माय गॉड, ओ जिजस, असलें जेन्ना आमी उद्गारता तेन्ना आमी देवाच्या नांवाक मान हाडिना, आमी बेमान करता. आनी अशेंच जेन्ना आमी जाणा थोडे पावटी आयकूंक येता कोण कॅरिस्मॅटिकान तर आसा जाल्यार ओच हालेलुया येता, ओच प्रेज द लॉर्ड येता. अशें म्हणून घडये आमी तेचे मजकुरे घडये करीत. अशें म्हणटना आमी हालेलुया यावे या स्टँड्स फॉर यावे, प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाचे मजकुरे करता, आमी देवाच्या उतराकूय बेमान हाडटा मनान दवरपाक गरज. सर्वेस्पराचें नांव बेमानाक घेवूं नाकात. हो जावन आसा मानामेनाचो पयलो भाग. हो मानामेंत आमकां मेळटा एक्झडस सुटकेचें पुस्तक 20 आवेसवर 7वी वड. मानामेंताचो पयलो भाग हो. मानामेंताचो दुसरो भागान देव म्हणटा, जो कोण म्हजें नांव बेमानान घेता त्या मनशाक कास्त हांव लाई शिवाय रावचो ना म्हणटा. जो मनीस म्हजें नांव बेमानान घेता त्या मनशाक कास्त लायल्या शिवाय हांव रावचो ना म्हणटा. मोगाल भावा भयणानो, देव दाखयता कितलें गंभीर व्हड पातक तें जेन्ना आमी देवाचें नांव बेमानान घेता तेन्ना देवाकूच आमी दूख दिता. देखून पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत आमी भितर सरूंक गरज. देवाचें नांव हांवें बेमानान घेतलां जाल्यार पळोवपाक गरज. बेमानान घेतलां जाल्यार दूख हांवें दवरपाक गरज. हांवें कितें केलां तें वायट हें ओळखून घेवपाक गरज. देवा लागीं माफी मागपाक गरज. आनी म्हाका ही संवय जाल्ली आसा जर ओ माय गॉड, ओ जिजस, ओ दुसरे तरेनी देवाचें नांवांची बेपर्वा करूंक ही संवय सोडून दिवपाक आमी वावरूंक गरज. बरें, पयले भागांत आमी नियाळ केला कशे भाशेन आमी देवाचें नांव बेमानांत हाडटा तें. दुसऱ्या भागांत नियाळ करुया, आमी देवाचें नांव मानान घेवंक गरज, भावार्थान उच्चारूंक गरज. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें नांव मानान घेता, भक्तीपणान घेता, भावार्थान घेता, जायत्यो वस्तू आमचे सवें घडटा म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. 4 वस्तू हांव सांगता. पयले सुवातेर आमी देवाचें उतर मानान भक्तीन घेता तेन्ना देवाची विस्मिता आमचे सवें देवाच्या नांवान घडटात. आमी इतिहासाचें पुस्तक धर्मदुताचो इतिहास हें पुस्तक तर उगडल्यार 3 आवेसवरान आमकां पेद्रूची आनी पांगळ्या मनशाची आमकां खबर मेळटा. जल्मांकतान हो मनीस पांगळो आसलेलो. आनी एका दिसा जेन्ना पेद्रू देव मंदिरांत मागणें करूंक वेता, हो पांगळो मनीस पेद्रू लागीं भीक मागता. आनी पेद्रू ताका पडयता आनी म्हणटा आनी ताका सांगता, म्हजे लागीं तुका दिवंक भांगर ना म्हूण रुपया ना, पूण म्हजे लागीं कितें आसा तें तुका हांव दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलोंक लाग.
जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलोंक लाग. त्याच वेळार तो उठ्ठा, जेजूच्या नांवान ताका पेकोवणी फावो जाता. नांव जेन्ना आमी भावार्थान घेता, भावार्थान उच्चारता, भोक्तीपणान घेता, देवाची विस्मितां बरेपणां आमकां फावो जातात. दुसरे सुवातेर जेन्ना नांव आमी भावार्थान उच्चारता तेन्ना घेता तेन्ना आमकां सुटका, आमकां मेकडेपण फावो जाता. दोरनदूताचो इतिहास 16वो आवेसवर 16, 17, 18 थंयसर आमकां पावलूची खबर मेळटा. आनी पावलू बरोबर थंयसर एकले आमकां एका चेडवाची खबर मेळटा. हे चेडवाचेर देंवचार बसलेलो. पावलू तिका पळयता आनी म्हणटा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालतां, मेड्या आत्म्या ते वस्तोरे वेलो भायर सर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव हुकूम घालतां, तिचे वयलो भायर सर. जेजूचें नांव भावार्थान घेता, भोक्तीपणान घेता, त्याच वेळार ती वस्तोरीक सुटका फावो जाता, मेकडेपण फावो जाता. तिसरे सुवातेर जेन्ना आमी देवाचें नांव भावार्थान भोक्तीपणान घेता तेन्ना देव जेजू आमचे मदें हाजीर जाता. आमी मातेवाचें शुभ वर्तमान 18वो आवेसवर 20 आमी उगडल्यार थंयसर जेजू आमकां म्हणटा, दोग ओ तेग जाण म्हज्या नांवान तुमी एकठांय जायशी जाल्यार थंयसर हांव आसां. म्हज्या नांवान दोग देगून जावं ती, तुमी तर म्हजें नांव घेवन तुमी एकठांय जाता तेन्ना हांव तुमचे सांगाता आसा. म्हजें आजीरपण, म्हजें आसणें तुमचें सांगाता आसा म्हणटा तूं सांगता. नांव भोक्तीन घेता तेन्ना देव आमच्या सांगाता आसा. आनी निमणे सुवातेर आमी नांव भोक्तीन घेता तेन्ना आनी जेजूचें नांव घेवन, देवाचें नांव घेवन आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारता तेन्ना देव आमची मागणी आयकता. आमी जुवांवचें शुभ वर्तमान तर उगडल्यार 16वो आवेसवर 23 आनी 24 वडीन जेजू म्हणटा, म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं तुमी मागशीत जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दितलो. म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशीत जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दितलो. ही ती देवाच्या नांवांची पदवी. ताकाच लागून आयच्या पयल्या वाचपांत बागीवोन पावलो फिलिपकारांक बरोवन जेजूच्या नांवाची तोखणाय करता. वर्तेपण फिलिपकारांक कळीत करता, केदलें व्हड श्रेश्ठ देवाचें नांव हें. आयज आमी कार्म सायबिणीची नोवेनांत वांटो घेता. तिची परबेक आमी तयार जाता. आंकवार मारिया, जिका आमी कार्म सायबीण ह्या नांवान आयज मान दिता, तिणें देवाचें नांव बेमानान घेवंक ना. तिणें देवाचें नांव सदांच मानान घेतलें. एक पुरावो म्हणल्यार मारयेचें तुस्त गीत. मारिया म्हणटा तुस्त गितान, म्हजो ओत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. सर्वेस्परा देवाचें नांव घेतान म्हणटा, म्हजो ओत्मो सर्वेस्परा देवाक वाकाणटा. म्हज्या धारोका, म्हज्या दोनया सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आनी फुडें म्हणटा, ताणें म्हजे सगळे व्हड व्हड वस्तू केल्यो. सोर बोलिश्ट पवित्रताचें नांव. सोर बोलिश्ट पवित्रताचें नांव. मारयेन देखून देवाच्या नांवाक मान दिलो. भोक्तीपणान, भावार्थान हें देवाचें नांव उचारलें. आयज आमी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना, आयज ह्या दुसऱ्या मानामेंताचेर आमी नियाळ करता तेन्ना देवाचें नांव बेमानान घेवपाची चाल सोडून दिवन दुसऱ्या वद्दान देवाचें नांव भावार्थान मोगान घेवपाची चाल आमी धरून किरीत करपा म्हाका आनी आमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेन मागुया.